फाटल्या कांय दिसांनी वाडिल्ल्या खर उष्णतेक लागून गोंयच्या लोकांक त्रास सोंसचे पडल्या। तापमान 35 अंशाचो निशाणो हुपून उष्णताय ल्हार चड खर जायत आसा। पूण हे उष्णतेत थाकाय दिवपी खबर म्हळ्यार फुडले 3 दीस राज्यांत पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या। पळयात। गोंयांत उष्णतायेचे ल्हार चड खर जाला आनी ह्या उष्णतायेक लागून नागरिकांक त्रास सोंसचे पडटा। शुक्रारा तापमान 35 अंश मेरेन पावले जाल्यार शेनवारा मातशे उणे जाले, पूण उष्णताय चालूच आसा। ढगाळ हवामान आनी वाडिल्ल्या आर्द्रतेक लागून नागरिकांक चड त्रास सोंसचे पडटा। पूण हवामान खात्यान दिल्ल्या अदमासा प्रमाण फुडले 2 दीस उष्णतायेचो परिणाम चालूच उरतलो। ते उपरांत सोमार, मंगळार आनी बुधवारा राज्यांतल्या कांय वाठारांनी हलको ते मध्यम पावस पडपाची शक्यताय आसा। हो पावस पडलो जाल्यार तापमान उणे जातले आनी उष्णतायेंतल्यान नागरिकांक व्हड सुटका मेळूं येता। मजगती वाडट्या उष्णतायेक लागून डिहायड्रेशनाचो धोको वाडला। भलायकी खात्यान नागरिकांक चड उदक पिवपाचो सल्लो दिला आनी लिंबू पाणी, ताक, पेज आनी ताज्या फळांचो ज्यूस पिवपाचे आवाहन केला। शक्य जाल्यार दनपाराक खर वताक भायर सरप टाळचे अशेंय सांगला। एकूण चड खर उष्णताये उपरांत गोंयकार आतां पावसाची वाट पळयतात। राज्यांत खर उष्णते उपरांत पावस शिरशिरपाची शक्यताय। फुडले 3 दीस पावसाचो अदमास। गोंयकारांक उष्णतायेक लागून सोंसचे पडटा त्रास। उष्णतायेंत वाड, आर्द्रतायेची समस्या। राज्यांत हवामान आसतले दमट। भलायकी खात्याची लोकांक शिटकावणी। डिहायड्रेशनाचो वाडला धोको। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।